आयच्या देवाच्या उतरा आनी नियाळा वरवीं आमी दर एकलो कुशे मनान गरीब जावन स्वर्गीच्या राजाची भुरगीं कशी जियेल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या खासगी फामिलीच्यो गरजो ह्या मागण्या बरोबर देवाक उबारुया. बरोगाड बापा, आमची मागणी आमी तुज्या मुखार दवरल्यात. तुज्या अनोदाक आनी आमच्या फायद्याक सासणाचें सूख मेळून घेवंक आमकां कितें फावो तें दी म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बाबा बोलिनो हे आमचें बलिदान सोर पुर्वेदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. आमेन. सोर्वेस्वर आमच्या दोवार बापा, पातकाचें भोगसणें जोडून सगळ्या मनशांक तुजे वेगळे धाडूंक तुज्या स्पुताक ह्या संवसारांत आमची बोली जावच्या तुवें धाडली. ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तो तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांय म्हूण आमी मागता. क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सगळीं आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुर्वेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलोय सासणांक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सर्व रोसणेचो. शांतीची तो निर्मोळ बोली खुर्सार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण संपाडली. सगळे रोसणेक आपल्या अधिकारा काल हाडून एक सासणीक आनी सार्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें गुपून दिलें. राज स्वताचें आनी जिविताचें, राज नितीचें, मोगाचें आनी सवस्कायेचें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन गोश्ट मरण सोसंगवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. स्पुरींचे बंदातोस ताणें कास घेतली, तुका नावान दिन वासलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रगताची कास, नव्यानी सासणी कराराचे हे रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारतले. हे म्हज्या उगडासा कोरा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले आनी हांगासर एकठांय जाल्ले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी बेनेडिक्ट सोळावे आमच्या भाग्यान बापा, फिलीप नेरे आमचे गवळी बापा आनी सगल्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून नेल्यांत, देखून आयच्या दिसाची मरून गेल्यांत आनी आमचे सगळीं मोगाचीं जीं मरून गेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूच कर. तांकां तुजे सगोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोसुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगा आसात हांगा सुन्ना तांची सगल्या आमच्या मोगाच्यांची खरीदपणी जीं कोण पिडेंत आसात, कश्टवतात, जांकां आमच्या मागणाची गरज आसा, तांची सगल्यांची दोळे कर म्हूण आमी मागता. हांव परमारी देवाची माई सांगाती भाग्यान धर्मता आनी सरकारान तुका मनवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरबोरवेदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमच्या सोरबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुजी कशी स्वर्गाक बापा तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपटो गिराक आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पापकां भोगोस आनी आमकां तावणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्पाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमशान वत्रेकताव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. जेजू क्रिस्ता आपल्या तुज्या गोड दुतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणान. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. शाळी वा साजिदो सर्व राष्ट्रांचो राजा रायांचो राय ताचे आपोवणी आमकां ताचे दायजी जावंक ताच्यो आज्ञा पाळून जी कोण ताचे आपोवणी मानून घेतात तीच सुभागी. कॅथलीक धर्मांत जाणी बावतिज्म आनी संतानांचो संस्कार घेतला फकत तांणी कोमयाव व क्रिस्त प्रसाद घेवंक फुडें सरची. Only those initiated into the Catholic faith through baptism and reconciliation may receive Holy Communion.